आमदार आयुक्ता कडेन मिटींग घातलेली. त्यांनी काल आमकां लास्ट कितें सांगता सांगलें करता म्हणलें. म्हणून त्यांनी काल मिटींग आपयली. काल मिटींग आपयल्या उपरांत ती म्हणून आतां ना 31 तारखेक करया म्हणून ती मिटींग घालून तरी आमच्या हेणे मागीर केशव प्रभू लिडरान सांगलें तशें जावचें ना. आनी आमी सांगचें जावचें ना. तेजे खातीर आमी स्ट्रायक करतले. पयलीं ताका सांगलेलें आमी स्ट्रायक करतले. तेजे खातीर आमी स्ट्रायक केल्लो आहा. आनी आमचे मागणे आसलेले मेडिकल कपड्याचो अलावन्स बाकी कितें कितें सगळें आसलेले ते खातीर आमी आयज स्ट्रायक करता. जो पर्यंत आमचें जायना मागणे आमचे जायना तो पर्यंत आमचें हें चालू आसतलें. प्रत्येक 3 वर्सांनी रिन्यू जाता पळय ते चार्टर्ड ऑफ डिमांड आमी मागणी केली आसली. ती तारीख आसा 30 जून 2021 आनी आतां 30 जून 2022 एक वर्ष जावन गेले. त्या डिमांडाचेर अजून आमचे चेअरपर्सन जी शुभांगी वांयगणकर मॅडम आहा पळय तिने अजून मेरेन तेजें डिसिजन घेतलेलें ना. खूब टायम तिने मिटिंगेक आपयलो आमकां पण ती डिसिजन घेयना. कितें डिसिजन घेवपाचें मदीं कावन्सील मिटिंगूय आपयली तेणे जनरल डिस्कशनाक तितून सांगलें की बाकीचे डिमांड जर आमचे वाडोवंक शकना जाल्यार आमी मेडिकल अलावन्स 1000 वाडयता. पण तिने तेय डिमांड वाडोवंक ना. इतले मजगती उसरा सांजे कामगारांनी मागणे पुराय करूंक 31 ऑक्टोबराची डेडलायन दिवन संप तात्पुरतो फाटी घेतलो.